वागुर्मे फोंडेच्या केळबाई देवस्थानात 19 ते 21 एप्रिल मजगती उत्सव जालो। श्री केळबाई देवी नूतन मंदिर आणि मूर्ती स्थापना उत्सव जालो। भाविकांनी मोठ्या संख्येन ह्या उत्सवान वांटो घेतिल्लो। आरडी एक्सो खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। केळबाई देवस्थान हे खूप पयलींचे जुने आणि हे पुर्तुगीज काले पासून हांगा आसा आणि वागुर्म्या गांवांत हे शांतादुर्गा देवस्थान हे प्रमुख देवस्थान आणि तेज्या पंचायतान तेज्या भितर हे केळबाई देवस्थान येता जे पुर्तुगीज राजवटीन काबोद म्हणून आसलें त्या टायमा पासून हे देवस्थान हांगासर आसा। तेज्या उपरांत 3 मार्च 7 मार्च 1947 कातर द कॉम्प्रोमाइज म्हणून जालो पुर्तुगीज राजवटीन। तेज्या उपरांत हे देवस्थान रजिस्टर जालें आणि हे बारीक देवस्थान आसलें आणि ह्या देवस्थानान शाळा सुरू जाली आणि शाळा सुरू जावन ह्या देवस्थानान जे शिकले ते आयज दोतोर जाले, इंजिनियर जाले आणि प्रत्येकाच्या मनान येलें हे देवस्थान जे आसा तें आमी मोठें करुया, बरें करुया, बांदून काडुया आणि प्रत्येकान हातभार लावन आमकां हें देवस्थान हें आतां पळय अजीर्ण जाल्लें तें सामकें कंप्लीट पूर्ण केल्लें आसा। मेन म्हटल्यार आमचें श्री शांतादुर्गा देवस्थान तेजो हांव सेक्रेटरी। तेन्ना जेन्ना आमी ते रुपेश रमेश प्रभू जेन्ना आमी ते शांतादुर्गा देवस्थानाचे एक हें घेतली, जबाबदारी घेतली, पयलीं आमचें तें मातशें हें आशिल्लें म्हणजे तेजें आमी जिर्णोद्वार करून तें पयलीं उबें केलें श्री शांतादुर्गा देवस्थान। तशेंच आमच्या सगळ्या जाणटेल्यांनी एक निर्णय घेवन हे श्री केळबाई देवस्थानाचे आजय जिर्णोद्वार करपाक एक हें केलें। तेन्ना हांव सगळ्या भाविकांक, आमचे जे गोंयचे सगळे भावीक आसा पळय तांकां नम्रपणे विनंती करता की तेंच्यांनी ह्या आमच्या 3 दिवसाच्या उत्सवाक हजेरी लावची आनी शोभा वाडची।